देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. हाचे पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. पळय, म्हज्या उंतराचेर तुवें भावार्थ दवरूंक नाय म्हूण ह्यो वस्तू घोडोपर्यान तूं मोनो उत्तलोय तुज्यान उलोवंक जावचें ना. लुकाचे शुभ वर्तमानांत पयलो आवेसूर 20वे वळीन. आयच्या शुभ वर्तमानांत आज बोडवो गाब्रिएल जकार्यासाक निरोप दिता. ताची घोरकान वांचटी म्हणटाली ती गोरबेस आसा म्हूण. जकार्याक हें सोत मानूंक कठीण लागता. जकार्यास भावार्थ दवरिना देखून गाब्रिएल दुतान जकार्यासाक म्हटलें, पळय, म्हज्या उंतराचेर तुवें भावार्थ दवरूंक नाय म्हूण ह्यो वस्तू घोडोपर्यान तूं मोनो उत्तलोय तुज्यान उलोवंक जावचें ना. जकार्यास देवाचेर विस्वास दवरिना. देवदूतान सांगलेलें उंतरां मानून घेना. देवाच्यान करूंक जायना तसलें कांयच ना अशें जकार्यास स्वत मानिना. खूब वर्सां तो देवा लागीं भुरग्याचें देणें दी म्हूण मागतालो. ते देवान आपलें मागणें आयकलें अशें तो चिंतिना. उलोवचे बोलदेक उगीच ताणें नियाळ केल्लो आसलो जाल्यार ताका उगडास येतो आसलो की आदीं देवान अब्रामाक जाणटे पिरायेर भुरगो दिल्लो म्हूण. साल्वासांवांचे इतिहासींत कितलेच पावट देवान जाणटे आनी वांचट्या सोवे असली वचोरयां केल्लीं. जशे परी सारा हिका इजाकाची आवय केली. हाना सामवेल प्रवाद्याची आवय. तेच परी सॅमसनाची आवय. जुदेवांच्या समाजांत एक वस्तरी भुरग्याक जल्म दिना जाय जाल्यार एक लोजेचें खत कशें तांकां आसलें. ती चिंतालींत की ती एक देवाची खास्त म्हूण तांच्या पुर्वजांच्या पातकाक लागून. तरूय आसतना इजाक, सामवेल आनी सॅमसन हांच्यो आवयो देवाचेर पात येवन भावार्थान देवाक विस्वाशी रावल्यो. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवान दिल्ल्या भुरग्यांच्या देण्याचेर आमी नियाळ करुया. भुरगीं जावन आसा देवाचें देणें. देवान जोत तर आमकां भुरगें दिलां जाल्यार देवाक आमी दिनवासूंक जाय. आमी देवाक विसरचें न्हय. भुरग्याचो जीव घेवप म्हटल्यार देवाच्या तोंडार एक थापट मारलोल्या परी. अबॉर्शन करप म्हटल्यार एक व्हड पातक. देवाचें उतर आमकां सांगता जिवेशी मारूं नये अशें म्हूण. हें आमी भावार्थान सोत मानूंक जाय आनी अशें केल्यार देवाचे खोशेर आड म्हूण मनान धरूंक जाय. संवसारांत कितल्यो जोडयो आसा भुरग्याच्या देण्या खातीर देवा लागीं मागता. तरी आसतना देवान आमकां भुरग्याचें देणें दिलां देखून देवाचे उपकार आमी आठोवया. देवाक अर्घां दिवया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.